पद्धतीनुसार आम्ही सारे खत हे वाटता तेन्ना हे सारे वाटता ते खंयचे गव्हर्मेंटचे न्हू पार्टीचे न्हू आमचो सालिगांव आमदार बाब दिलीप कुरवेकर वाटता हे आमी सारे ओनूच वाटिना आमी 8-9 वर्साच्या वर्सा हे शेतकारांक सारे वाटता तेन्ना आयज इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा तेन्ना तुमकां कोणी बिया हे ते वाटता पूण इतले वर्सां कोणी पळोवंक ना केन्ना कोणी सारें जावं कितें वाटलेलें पूण आतां तुमी उगडास व्हरूंक जाय कित्याक हे एका वर्साक इलेक्शनाच्या पुरती वाटतात पूण आमी हे वर्साच्या 9 वर्सांनी आमचो दिलीप बाब इलेक्ट जावन इलेक्शन मेरेन वाटीत आसा। साळगांव मतदारसंघातले खुबशे शेतकार जे आसा हे आयज काल खत म्हारग जाल्लें आहा बियाणे म्हारग जाल्लें आसा मनीस जे आसा काम करपाक हे मेळनासले म्हणून गेले सातत्यान एक हांगाचे ह्या मतदारसंघाचे नेतृत्व करतना आमी गेले 9 वर्सां आनी म्हाका दिसता अंदून हे 10वें वर्स आसा आमी प्रत्येक शेतकाराक जाता ती मदत ट्रॅक्टर आसूं मळपाचें मशीन आसूं किंवा बियाणे किंवा खत आसूं हे 2-4 गोष्टी भितरल्यो 1-2 गोष्टी तरी दिवपाचो प्रयत्न करता एनकरेज करपाचो प्रयत्न करता कारण की ते शेतकारांनी ते शेत करचें आनी जी पडीक जमीन ठेयता पळय ती पडीक जमीन ठेवची न्हू तेज्या पासून तो उत्पन्न जावचें आमी ती इतक्यान पिढ्यान पिढयो हे सगळे काम करीत येयल्ले आसा आनी साळगांव मतदारसंघांत तशें जर पळोवपाक वचत जाल्यार चोही कडेन शेत दिसता सगळे कडेन शेत आसा सगळ्याच्या घरान फार्मर्स आसा ते काम करता आनी तांकां एक प्रोत्साहन मेळचें हेजो उद्दिश्ट ठेवन आतां शेताचें काम ऑलरेडी सुरवात लोकांनी शेतकारांनी केल्लें आहा आनी शेतकारांक एक थोडोसो फायदो जावचो एक तांकां प्रोत्साहन मेळचें म्हणून आमी साळगांव आयज गिरी गांवांतल्यान सुरवात केली आहा।